आज सकाळी धारगळ जे आयुष हॉस्पिटल असा त्या मुखेल रस्त्याचे जी स्थिती जर पळयली, एका वाटेन रस्त्याचे काम सुरू असा, हायवेचे काम सुरू असा आणि ह्या हायवेक आणि रस्त्याचे काम करत असताना जे फोंडकुलां पडल्या ते फोंडकुलांची दुरुस्ती करपाक सरकारकडे सार्वजनिक खात्याकडे वेळ मेळना आणि ह्या वाठारांतल्यान व्हडा प्रमाणात जायते ट्रक गाडयो येतात आणि त्या गाडयांचे नियंत्रण नसता। आयज एक भुरगो आपली दुचाकी घेऊन ह्या रस्त्याल्यान वयतालो तेन्ना तेका त्या फोंडकुलान पडलो आणि मुखारसून एक ट्रक येतालो, ताचो दैव बलवंतर म्हणून तो वाचलो, ना तर तो ट्रकाच्या पोंदा चिड्डून मरून वयतलो असलो। हो रस्तो दुरुस्त करची हाचे खातीर फाटल्या कितल्याशाच वर्सांची मागणी आसा, कितल्या जाणांनी हाचे सरकारार लक्ष दिवन हाचेर रस्तो बेगोबेग करची, जी फोंडकुलां पडल्या ती फोंडकुलां करची। हो झिगझॅग रस्तो कित्याक केला हाचोय प्रश्न वाहन चालकांक पडलेलो आसा। एका वाटेन आयुष हॉस्पिटल तर दुसऱ्या वाटेन हांगासन उड्डाण पूल जे मोपा एअरपोर्टार आसा ते वयता आणि त्याच्या पोंचो हो रस्तो आणि ह्या रस्त्याचे एके वाटेन कामय सुरू आसा। सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन जे लहान व्हड अपघात घडटा ताचेर नियंत्रण हाडचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।